1.5 म्हयनो जालो हे लोक हांगा रावता पोलीस व्हेरिफिकेशन सुद्दां जेडे ना तेन्ना हांव पुलिसांक रिक्वेस्ट करता ह्या घर मालकाक आनी तांकां जाता तितले बेगीन तेचेर कारवाय जावपाक जाय आनी कितें दवरला पळय हांगासर ते पुलीस सुद्दां व्हरोंक शकना अशें मनीस कितें ते फायर ब्रिगेड बी येवपाक जाय कसले म्हणजे इक्विपमेंट दिसता जे जमनी पोंदाची दवरला ताणें ते पळय तुमी आतां पळयला ते जवळ जवळ 1 मीटर खोल बेतो बेतो घालून दवरला ते आमकां म्हणजे पळयारूच ते मशीन केलें भयानक कशें आसा पण कित्याक लागून यूज बीन करता म्हणून कितें सांगले वेल्डिंग इन्स्पेक्शन करता खंय तेजे रेडिएशन ते खंय रेजिडेन्शियल एरियेन दवरपाक अलाउडूच ना सांगपाचें म्हणटा रेंटल रूम पूण ह्या सरकारान पोलीस व्हेरिफिकेशन केला म्हणटा न्ही सगळें हेंचे पोलीस व्हेरिफिकेशन जावना तेन्ना ह्या घर मालकाक सामकी मोठी फायन पडपाक जाय आनी तांकां पडपाक जाय यूज फॉर द वेल्डिंग इन्स्पेक्शन सो नॉर्मली ते रेसिडेन्शियल एरियान दवरपाक अलाउड ना सो इट विल बी यूज इन द इंडस्ट्रियल एरियाज अदरवायज ताका म्हणटात पीट रूम इट स्टोर्ड इन द पीट रूम ते नॉर्मली रेसिडेन्शियल हेतून यूज करपाक शकना अदरवायज दवरूय शकना इट्स इलिगल दवरलेले सॉरी मशिनाची 10-12 लाख बट वॉट इट मेजर्स एक्चुअली द मशीन यूज फॉर वेल्डिंग जे असता वेल्डिंगाचो जो पार्ट आसा पळय तो रेज पास जावन तेगेलो इन्स्पेक्शन म्हणजे आमगेले झेरॉक्स कशे मशीन येता अदरवायज रेज कशे पास जातात बट ते कितें लोखणाचे रेज पास करतात लोखणांतल्यान रेज पास जातात कितें म्हणटा ताका कितें जाणा तूं स्पेसिफीक रेडिएशन मशीन रेडिएशन म्हणल्यार कित्याक सांग लोखण पास जाता जाल्यार आमच्या बॉडींतल्यान पास जाल्यार कितें जावं शकता